गोय राज्य खेळा पुरस्कार दिलीप सरदेसाय भौमान तायक्वांदो प्लेयर पी आनंदाक शुक्रारा भेटयलो। आदलो क्रिकेटर सरदेसायचो कांशाचो स्टॅच्यू मानपत्र आणि 2 लाख रुपया अशे पुरस्काराचे स्वरूप गोय खेळा पत्रकार संघटनेचे जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्डूय भेटयले। अनुराग मामल, अनुराग प्रभुदेसाय, मेमोल रॉकी, हेरम परब अशे पेजात खेळगडे आणि कोचांक हो भोवमान फावो जाला। आंतरराष्ट्रीय टायक्वांडो प्लेयर पी आनंदाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 8वा वर्सुकी दिलीप सरदेसाय राज्य पुरस्कार भेटयलो। 2014-15 सिजनात आनंदान लुझोफोनिया गेम्सात ब्रॉन्झ मेडल तशेंच केरळात जाल्ले नॅशनल गेम्सात गोल्ड मेडल जोडिल्ले। ह्या सिजनात आनंदान वेगवेगळ्या राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार 40 वयर भांगरा पदकां जोडल्यात। मुखार आपल्याक भारता खातीर आनीक मेडलां जोडूंक जाय अशें हो 26 वर्सांचो फोंड्या रावपी आनंद म्हणटा। I have faced several challenges on my journey, but each struggle has only strengthened me to make me the person I am today. Someone who sets his eyes on a goal and does not lose its sight unless it is achieved. My father, Mr. R. Pandirajan, who is an ex-army man and has served the nation by being a soldier, and he has taught me that we can also serve the country and raise the nation's flag high by being a top sportsman too. It was a proud moment for me when I represented India at the 2010 Asian Games in China and 2014 Asian Games in Korea, and I was also the lone gold medal winner for the Goa in 35th National Games, which was held at Kerala. So today I accept this award with a promise to also win a gold medal for Goa at the 36th National Games to be hosted in Goa, and to continue winning medals for Goa and India in Taekwondo and make India proud at the Olympics. So ladies and gentlemen, at last I would like to finish by saying that I am proud of being a Goenka and proud to be an Indian. Jai Hind, thank you. खेळात एक्सलन्सा खातीर कष्ट करपी भुरग्यांक खेळा खात्यान स्कीम करची अशें पर्रीकारान खेळा संचालक VM प्रभुदेसायाक सांगले। If a talented sportsman is there, I have been telling him for so many years, despite being a sportsman himself, he is not doing it. Why can't state take care of 8 or 10 people throughout their life if they reach a certain level? I am asking this question. I will tell him again and again, do it. I will sanction it. इतले मजगती शुक्रारा सकाळी 2016-17 खातीर जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्डांचे वाटप जाले। Let me congratulate all the winners today. They have been rewarded for the efforts they are putting, and I am sure this will motivate them to do still better in the years to come. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। फोंड्या DG मार्टाचें उक्तावण जालें। आणि त्याने फक्त लक्ष दवरची त्या धंद्याक ते म्हणजे लक्ष म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे सगळ्यापेक्षा त्या धंद्याचे लक्ष दिवप आणि चड करून कस्टमर येतात जे गिरायक येतात हे गिरायकाक कशें अट्रॅक्ट करप कशें कितें दाखोवप जर तुगेले जे स्टाफ आसा ते बेजारले जाल्यार तुगेले गिरायक मागीर ते दुसरे कडेन वता म्हणटकच जे तुगेले हे आसतले सगळे हांगा भितर स्टोरान तेणी तेंचे पयलीं तोंड आस्तें दवरपाचें काणें दवरप ना आसतात रावप आसत रावलें की ना ते लोक भितर येता म्हणल्यार हें जें आसा तें लोकांक आमी बरी सोय दितली सगळे तरेची जाल्यार तुवें हें सुरू केलां डेफिनेटली तुगेलें बरें वतलें। आनी तर हे गिरायकाक आमी येवकार दिवपाक जावो। गिरायक आपले प्रत्येक जे आपल्या दारान येता ते आपले सोयरे आसता। ज्या गिरायकाक बरे भशेन आमी जर परबी दीत बरे भशेन आमी येवकार दीत आनी हांसून खेळून जर गिरायकाक आमी जर सांगात दीत जाल्यार गिरायक सरीच आमचे भितर येतलें। आनी अशें म्हाका म्हाज्या फाटल्या 2 DG मार्टाचो अनुभव आयला। म्हजे जे स्टाफ आसा ते त्या लेवलाचेर सगळ्यांक वेलकम करतात आनी सगळ्यांक बरी सर्वीस दितात। हांव मागता अंतरून नागाच्या सगळ्या लोकां लागीं तांच्यांनी आमची ह्या DG मार्टाची सर्वीस घेवची आनी जर कितेंय जरी चुकलां आनी कितें जालें जाल्यार आमकां हांगा बूक आसतलो तें आमकां बरोवन दवरचें जाल्यार आमी ताजेर अवश्य सुदारणा करूं।
दिवचले कंझ्युमर एक्सपो चालू आसा. एक्सपो 8 ऑक्टोबर मेरेन चलपाचो. गोवा कंझ्युमर एक्सपो ह्या एक्झिबिशन आमी दिवचले ते फर्स्ट हाडलेलें आसा. तें एक्झिबिशन 28 तारीख ते 8 ऑक्टोबर पर्यंत आसतलें. आमचो टायमींग एक्झिबिशनाचो 11 ते रातचे 9 पर्यंत आसतलें. हांगा आमी डिफरंट फर्निचर हाडले आसा. म्हणजे खूब क्वॉलिटीचो फर्निचर आसा. मागीर फर्निचर लेडीज टॉप्स कुर्तीज ड्रेस मटेरियल्स होम एप्लायन्सीस खुबश्यो वस्तू आसा. दिवचले सेकंड इनिंग हे जाणट्यांचे संस्थेक 9 वर्सां जाली. ते निमतान 2 ऑक्टोबराक खासा कार्यावळ जातली. सेकंड इनिंग्स 9 वर्सां कंप्लीट जाता. हो आनंद आमचो तसो सगळ्या दिवचलकारांचो. 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सोमारा मिराबाई मेमोरियल हॉलान जाल्लो आसा कार्यक्रम. आमचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त पांडुरंग मडकयकर हे आसतले. तांचे बरोबर खाशेले सोयरे म्हणून राजेश पाटणेकर आणि दिवचलेचे नगराध्यक्ष सतीश गांवकार येवपाचे आसा. ह्या निमतान 3 जाणांनी दिवचलेचे तांचो सत्कार जातलो. पयले आसा ते अरविंद नेवगी, दुसरे सूर्यकांत देसाय आनी तिसरे काळू भगत. दर वर्सा प्रमाणे हे 3 जाणांचो भोवमान केलो वतलो. गोंयांत जावपी 2 ऑक्टोबराचे ग्राम सभांनी ते पंचायत मंडळान पंचायतीचो बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट बोर्ड थारावचो म्हूण गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान आवाहन केलां. गोवा राज्य जैव विविधता मंडळ आज सांगपाक खूब खुशी भोगता की जी 2 तारखेक ग्राम सभा जावपाची आसा. येत्या 2 तारखेक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या निमित्तान जी ग्राम सभा जावपाची आसा त्या ग्राम सभेन आपल्या गांवांतली जैव विविधता व्यवस्थापन समिती ही सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी निवडची ग्राम सभेक अशी एक कळकळीची विनंती करपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी मुद्दम घेतला. हाचें मुख्य कारण की अशा ग्राम सभांक लोक सदांच कमी येतात आनी जर लोक येनात ग्राम सभांक अशा जाल्यार जे निर्णय जाता ते प्रातिनिधीक नासता. एक चेअरपर्सन आसता तातूंत जो ते 6 मेंबर निवडटा. सेक्रेटरी हो गांवचो नासता पूण हे जे बाकीचे 6 मेंबर आसा हे नेसेसरिली वोटर्स ऑफ द विलेज आउट ऑफ 6 मेंबर्स दे विल डिसायड. पूण येस ही कॅन बी अ पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.